हांव गोंयकारां कडेन आतां मतदान मागचोच ना। गोंयकारांनी पयलीं आमच्यो पॉलिसी विजन पळोवच्यो आनी मागीर चिंतचें। गोंयकार ह्या दलालांक विटला। आमी जातीचें राजकारण करूं ना। आमच्या राजकारणाचो हेतू गोंय स्वावलंबी करपाचो आसा। कितली सिटां येतली हे आयच्या घडीक हांव सांगपाक शकना, मात आमी सरकार घडयतलेच म्हूण रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फुडारी मनोज परब उलयला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। जर गोंयकारांनी आमच्या भितरलो जर गोंयकारपण जागे केले, आमी जर जागृताय करून आमच्या तकलेन चिंतले की बाबा आयज आमकां हो सरकार घडोवपाक जाय, पॉलिसी बिकान हांव लोकांक आतांच आवाहन करिना की आमकां वोट कर म्हणून। आमचे पॉलिसीज आवड जावनी, आमचे गोंया खातीर विजन कितें आहा तें आवड जावनी, ते पळोवनूच तुमी आमकां वोट करा। हांव वोट आतां मागचोच ना, पूण आमकां इतली खात्री आसा की गोंयकार ह्या दलालांक भिडलेले आसा। आतापर्यंत तुमचे टोटल गोंयभरचे कितले मेंबर आशिल्ले? सर, गोंयभरचे मेंबर म्हटल्यार रजिस्टर्ड मेंबर्सूच आमचे ऑलमोस्ट 25 ते 30 हजार रजिस्टर्ड मेंबर्स आसा आमचे। परते म्हाका आमकां दिसता आतां मिस कॉल कॅम्पेन चालू केल्या उपरांत ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 30-35,000 मिस कॉल नंबर येयला आमच्या कडेन। पूण हेचो मिनींग हे न्हू की तितलेच मेंबर आसा। आमी जे गांवांत येता लोक आरे सपोर्टर आहा, फक्त आमी तांकां अजून मेंबरशिपीचेर हाडूंक ना। पूण जशी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर जाली की सगळ्यांचे ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन घराघरान वचून जाता। प्रेशरमेंटली आतां तुमकां कितले सीट मेळटले? सीट हांव सर सांगूं शकना, पूण सरकार निश्चित घडयतले। सरकार घडयतले ही आमकां खात्री आसा, कित्याक आयज जर कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवपाक गेले कितल्याशाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयच्या दिसासर आमचे 33 कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम चल्लां। फक्त 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम चालू करपाचें आसा आमकां। 33 कॉन्स्टिट्युएन्सींतले कमीत कमी 20-22 कॉन्स्टिट्युएन्सी आयच्या दिसा आमी सगळ्यांकून फुडें आसा। कित्याक आमचे डोर टू डोर बरें चल्ला, एक्टिविटीज चल्ला। आतां तुमकां एक सांगता, हे फुडले 2 वीक म्हटल्यार 2 आठवडे म्हटल्यार तुमी काणकोणा आरजीचो आवाज आयकपाक शकतले। पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना पयशांचें वांटप करता, तुमी बी पयशे वांटप करता? आमी 1 रुपया कोणाक दिवचे ना। आमचे आतां भुरगे भोंवता तांकां सुद्दां आमी पयशे दिना। काणकोणची समस्या पळयली तुमी? काणकोणची पॉलिटिक्स तुमी रूट लेवला वयल्यान स्टडी केला काय कितें? कित्याक काणकोण ही कॉन्स्टिट्युएन्सी डिफरंट। येस, आमी जे बिलीव करता काय कितें काणकोण मातशी डिफरंट? आमी जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयता पळय प्रत्येक जाण आमकां तेच सांगता की आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी डिफरंट म्हणून। डिफरंट अशें कित्याक जाला डिफरंट? कित्याक डिफरंट एमएलए डिफरंट स्टायलीन पॉलिटिक्स करता। आमची पॉलिटिक्स गोंयभर युनिवर्सल आसतली, स्टँडर्ड आसतली। आमचे रायट्स ओगो पर्सन ऑफ गोवन रिलीजन हे बी एक बेज आसतले। भितर हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम कोण आमकां लागना। आमकां भितर जात आमी मेन्शन करूंक ना। आमचे जे वेबसायटीचेर रजिस्ट्रेशन आहा भितर आमी जात मेन्शन करूंक ना। आमच्या पॉलिसीन आमी जात मेन्शन करूंक ना। आमची कट ऑफ डेट जाल्या। सो आमचे जे राजकारण आसतले हे राजकारण फक्त आनी फक्त गोंयच्या विजनाचेर, गोंयची आमी गोंय कशें रिबिल्ड करतले तेजेर आसतले। सो ते कितें करता तें आमच्या हातीन ना। ते पयशे वाडटा कितें करता तें आमच्या हातीन ना, पूण आमी कितें करता तें आमच्या हातीन आसा। सो आमचें काम आमी करतले। आमचो मेहनत जी करपाक जाय, आमची लोकां मेरेन जी अवेरनस क्रिएट करपाक जाय, जागृताय करपाक जाय, ती आमच्या सायडीनसून आमी करतले। ते कितें करता तें तांकां करूनी, मागीर लोकांक डिसायड करूनी की आमकां हो पयशे घेवन आमकां परते गुलाम जावपाक जाय, लाचार जावपाक जाय, भुरग्यांक जॉब ना, जागो ना, धंदो ना, हें करपाक जाय। त्या गुलामगिरीन परते वचपाक जाय की स्वावलंबी जावन प्राउड गोंयकार जावन एम्पावर जाय, गोंय रिबिल्ड करपाक जाय। हे गोंयकारांनी डिसायड